St. Anthony's चॅपला फुडें वेर इट इज अ मेजर जंक्शन. कलंगुटान आनी कानोय आनी बागान पळय तो रस्तो आहा पळय तो कनेक्टेड आहा आनी सेंटराक पळयत जाल्यार रस्त्याच्या मदेगात सान तो रस्तो फोंडोन पिड्यार जाला आनी हिंगासान रायट अप टू बागा जंक्शन जे आमच्या कलंगूट असोसिएशन आहा पळय थिंगा पासून तो रस्तो पिड्यार आहा. सो हेजेर काम ऑलमोस्ट 1 म्हयनो वयर जालो आतां तें काम चालू आहा म्हणून अजून पासून रस्तो सारको करूंक ना. जे हिसपान पळय आमी ते दिसा इन फ्रंट ऑफ DIY हॉलिडे स्ट्रीट वयता पळय गावरावाडो थिंगासोर आमच्यांनी मिडिया मार्फत कळोवन हाडले की रोड डॅमेज आहा म्हणून. इमिडिएटली नेक्स्ट डे म्हाका दिसता कामूय चालू जालें. सो अशें न्हू की काम जायना, काम जाता मात आय डोंट नो वाय देर इज अ डिले. एक पळोवंक गेल्यार रस्ते पिड्यार जाला जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल? आयदर द इंजिनियर हॅज टू बी रिस्पॉन्सिबल और द कॉन्ट्रॅक्टर हॅज टू बी रिस्पॉन्सिबल. कोण पळय रस्ते कोत्ता पळय ते नाजाल्यार कोण इंजिनियर आहा पळय ते. नॉट इवन अ सिंगल FIR हॅज बीन रजिस्टर्ड अगेन्स्ट एनी कॉन्ट्रॅक्टर. नॉर एनी एक्शन हॅज बीन टेकन प्लेस अगेन्स्ट एनी इंजिनियर. हांव कितें म्हणटा, एक प्रोविजन ऑलरेडी केल्लें आहा की कॉन्ट्रॅक्टर्सान ब्लॅकलिस्ट करचें. हांव मागता की हे तो रस्ते तरी सारके जायना जाल्यार ते कॉन्ट्रॅक्टर कोण आहा पळय रिस्पॉन्सिबल तांकां ब्लॅकलिस्ट करचें. आनी दुसरें म्हणल्यार एक नोटिफिकेशन हाडा तुमी. खूंय इंजिनियर पळय आसा द रिस्पॉन्सिबल इंजिनियर हॅज टू बेर द पेनल्टी ऑफ डॅमेज रोड्स. म्हळ्यार इफ दीस नोटिफिकेशन कम्स थ्रू आख्खे गोंयभर रस्ते सारके आसतले. कॉन्ट्रॅक्टरूय लायनीन पडटलो आनी कोण इंजिनियर आहा पळय जे JE AE आनी प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर आहा पळय दे शूड बी मेन रिस्पॉन्सिबल. हे बसून फकत आमचे टॅक्स पेयर्साचे पगार घेवपाक आसा आनी टॅक्स पेयर्स कोण आहा पळय ते तांकां हो हे फॅसिलिटी दिता ते. सो दीस इज रॉंग. म्हणून आमी मागता हेजेर हे पळय रस्ते पिड्यार जाला तेजेर ते काम चालू दवरचें तेंच्यांनी. आयदर द पंचायत हॅज टू डू इट और द PWD एनी ऑफिशियल हू इज रिस्पॉन्सिबल कॅन टेक ए इनिशिएटीव अँड डू इट. बट एट द सेम टायम हे पळय आख्खे गोंयान पळय आतां तुमी पळयत जाल्यार तुमी ऑनलायन वचत जाल्यार ते मिडियाचे मार्फत आमकां कळोन येयला की गोंयभर रस्ते काबार आहा. कोर्ताली म्हूण थिंगासर पिड्यार आहा, हायवे म्हूण ते पिड्यार आहा, कलंगूट ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन रस्ते म्हूण तेय पिड्यार आहा. सो हे आमी निशेध करता आनी हे नोटिफिकेशन आनी ब्लॅकलिस्ट हे 2 कामां सरकारान करून चालू करचें. ब्लॉक प्रेसिडेंट कलंगूट काँग्रेस कमिटी. आमी आयज परतून कलंगूट येयल्ले आहा. आमी फाटीं इश्यू केल्लो गावरावाड्याचेर जो रस्तो फ्रॉम हॉलिडे स्ट्रीट थिंगासर गेल्लो आनी इश्यू केल्ले उपरांत अबाउट बॅड कंडिशन ऑफ द रोड. नेक्स्ट डे तेजें काम सुरू केलें पूण हांवें दुसऱ्या दिसा थिंगासर एक्चुली पयलेली पंचायती गाडी. सो हांवें फायंड आवट केले उपरांत पयले कोण येयले की गोमर येयले की पंचायतीन तें काम आपणें केलां म्हणून. एक्चुली तो पंचायत रोड न्हू तो PWD रस्तो. तेका लागून म्हाका देव बरें कर म्हणटा कलंगूट सगळे पंचायतीक. आनीक सांगूंक सोदता कितें वयत आमकां काँग्रेस लोकां बरोबर आसतले कितें प्रॉब्लेम लोकांचे आहा आमी सदांच फुडें आहात. ते ऑपोजिशन आसून गव्हर्मेंटाच्या मुखार हाडपाक आनी काम ते सुटवाय करून डिसिजन घेवपाक सांगचें म्हणल्यार हिंगासर तुवें हो पार्ट एक रस्तो जो उरलेलो आहा सगळे हिंगासर तुमी रस्तो वायट बॅड कंडिशन आहा. हांव रिक्वेस्ट करता होच आमच्या कलंगूटच्या सरपंचाक हेजेर मातशें ताबडतोब तेणी हे रस्ते खंय फोडलेले आहा. म्हाका खबर आहा ते रोड PWD आसतना मातशें प्लीज ते लोकां खातीर सारकें करून घेवचें. कित्याक दुसरें म्हणल्यार हे कलंगूट एक ट्युरिस्ट सारको हॉटस्पॉट सगळे येता ट्युरिस्ट कलंगूटान येता. आनी कितें जाता हे हिंगासान घरा वयता ते बॅड इम्प्रेशन वता अबाउट द रोड्स आनी कितें वायट जाता पळय ते आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन कलंगूटाचें नांव पयलें मॅपार मागीर वायट वयता. सो हेका लागून मातशें बेगीच्या बेगीन हेजे वयर तेणी ताबडतोब पावस नासतना तो हे रस्तो सारको करून घेवचो म्हणून हांव मागता. ओके, देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.